जाते बहुत जाना नोट्स सुद्धा पास केलं सर की आमकां दुसऱ्या वर्साक आफ्टर कॉम्पिटिशन आमकां रिजल्ट पडटलो सर आमकां तेन्ना पार्टी लेवलाचेर पळय एक्सिडंट केल्लें तेन्ना आमी आमचे ऑलरेडी आमी ट्रेन ल्हान ट्रेन आसतना तो आमकां रेगुलर करता आतां खरें म्हणल्यार आमकां डायरेक्ट पोस्टींग करपाक जाय पूण ते ना तांकां सगळें फक्त यू टर्न मारपाक संवय जाला तांकां सर आतां पळय तो पर नॉट येयलो लोकांनी पेंट भाज्या घरात तेंकां कांय कळना जाला लोक करताय दुसऱ्यांक जीव दिता तांकां फरकूच पडना सर आयज आमी रस्त्यार बसले परत सकाळच्यान बसले आनी आतां खंय दिसलो म्हणून कोणाक खबर खंयच्या वेळार गेलो म्हणून हेंय आमकां खबर ना कित्याक सर आमकां कितें म्हणटा सोल्युशन जाय आतां हेजेर आयज जर आमी सर रेगुलर जायना न्हू फालच्या काम हे 4 म्हयन्यान जर तेंचे भितर जालें आनी हे फालच्या काम सगळें घोळताय तर कोणाक गावतलें सर आमकां जे एश्युरन्स जे आमकां कमिटमेंट ह्या पार्टीन दिल्लें ते आमचे कडेन व्हिडिओ आसा तेन्ना सेटलमेंट करपाक निलेश काब्राल आनी प्रसाद गांवकार येयल्लो तो व्हिडिओ आसा नोट आसा त्या भायर पार्टी लेवलाचेर एश्युरन्स दिल्लें मॅनिफेस्टोचेर घातलेलें ते सगळें आसा आनी ते करून सुद्दां ते आमचे कडेन परत ते रिटर्न मारता म्हणजे आमकां फक्त तेणी ह्या लोकांक कॉमन पर्सना खातीर तो वावरत म्हणटाय पूण कॉमन पर्सना कांय ना कॉमन पर्सना रस्त्यार बसोवपाचें आनी तेंचे फक्त सबका साथ तुका विकास अशें जालना सर तेंगेलें बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटाय ते पूण बेटी पढावन आमी शिकली आमी वाचयलें म्हणून आयज आमकां रस्त्यार बसपाक पडलें वर्क फ्रॉम होम करताय पूण आमी रोड करताय सर हेतून पळयलां सगळें अख्खें आयज अख्ख्या गोंयच्या लोकांक पळयलें दिसता म्हाका आमी जेन्ना आमी कितें ना कितें सांगलें तांकां आमगेलें काम कर म्हणून तें करपाक रेडी ना तेंची सर तांकां एमर्जन्सी तेमी सर्वीस दवरता म्हणल्यार ते मायनींग चालू करतात 100 पूल बांदतात ते खबर ना पूल कित्याक लागून बांदताय ते आमकां सर आमकां सर करतना तांकां नाक जाता पूण तेंगेलो एकल्या एमएलए चेड्या सर धाडीत जालें जाल्यार तेमी वॉल कारकून करतात आनी आमी इतले ग्रॅज्युएट आसात पोस्ट ग्रॅज्युएट आसात आफ्टर आमकां इतले 2 वर्सां डीएलएड ट्रेनींग केलां थोडी सर आमचे टिचरी अशी आसा ज्या खरें म्हणल्यार एक जाल्यार तेमी सुद्दां ह्या आशेचेर केलें की फाल्यां आमकां ती रेगुलर जातली म्हणून सर इतले सुद्दां आमचे थोडी धारबांदोडाचे टिचरी आसात तेंगेले बाळाल संवसार वावून जाल्यार तुमकां खबर आसता सर आतां फ्लॅट सिच्युएशन जालां सगळ्यांक तेंगे कडेन संवसार सर गेला तरी वचून सर तेजी आयज हांगा येताली आयज येवना कित्याक तेंगे कितें तरी प्रॉब्लम जाला तेंगे पूल बी मोडलो सर तेंगेलो तर तांकां येवपाक हाती कशें पेंवन येता काय कितें आमकांय खबर ना कित्याक सर इतलें सिच्युएशन आसतना सुद्दां सर ती हांगा येयली येतात आनी आमकां सर इतलें करून आसतना सुद्दां तेंगे आमगे कांयच करूंक ना सर आतां पळय आमी आयज आमी सकाळीं हांगा बसलेलीं आतां जाली 4, 3, 3:30 जाली तो पत्तो ना सगळो मागीर तांकां आन्सरेबल आमी आन्सर ना दिवपाचो तर तांकां कितें तरी तांकां यू टर्न मारपाक तांचो हेंच सर आमचें आमकां दिसता एवरी टायम आमी जेन्ना बसल्या फक्त तेमी आमकां कितें तरी सांगलां एश्युरन्स दिता फक्त सर आमकां आज मेरेन एश्युरन्सूच आमी आयकलें आसा हेज्या वर आमी आनी कांयच आयकलें ना फक्त एश्युरन्स तो आतां एश्युरन्स वर्ड म्हणल्यार सर आमकां तिडक मारता कित्याक फक्त एश्युरन्स दिता सर काम कांय करना सर तुमकां खबर आसा तुमी तेन्ना हेका आनी एश्युरन्स दिला तेमी खरें म्हणल्यार करपाक जाय आतां सर तेन्ना आनी तेमी मॅनिफेस्टोचेर तेमी जाल ते घालता आनी प्रमाणे 4,000 दितले हें दितले तें दितले पूण कांय ना लास्टा सर लोकांनी आमी आतां दितले सर लोक तेंगे ते आयकोन पिसाता आनी तांकां वोट करता असोच सर ते तेंगेले आमकां ते सांगताय कशें आतां पळय आमकां करून दिलें त्या भशेन आमकां खरें तें काम करता म्हणून ते रिटर्न आसा सर आमचे कडेन हें बेश्टे फोटींग ना रिटर्न जर दिवन जर ते यू टर्न मारताय जाल्यार ओरली सांगल्यार कितें करतले सर आमकां सांग सर म्हणून आमी आतां चिंतलां तेन्ना 150 कितले आशिल्ले हय आतां सर 129 आसा पॅराट 129 आसा सर आनी आतां सर आमी सगळ्यांनी डीएलएड कंप्लीट केलां जे एनआयवासांतल्यान आमकां दिल्लें आनी एनआयवासांतल्यान सगळ्यांनी आतां एमी सर बीएड टीचर आसता पळय तांकां सुद्दां ब्रीज कोर्स दिला आतां आमची न्ही सर आतां आमची सर्विसेक 15 वर्सां जाली 1 आनी 2 न्ही 15 वर्सां जेन्ना आमकां घेतिल्लें तेन्ना आमी अनट्रेन आशिल्लीं त्या वेळार एक्चुली गव्हर्मेंट जेन्ना अनट्रेन घेता विथीन 5 इयर्स आमकां ट्रेनींग प्रोवायड करून ट्रेन करून आमकां फुडें एकोमोडेट करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी गव्हर्मेंटाची आसता गव्हर्मेंटान कांयच करूं ना 5 वर्सां गेलीं 10 वर्सां गेलीं आमी परत आमकां रेगुलरायज करात म्हणून एवरी टायम रिप्रेजेंटेशन घेवन वचप सो तेजे नंतर आमकां गव्हर्मेंटान आमकां बरें आसा तुमकां आमी एक स्टेप म्हणून आमकां ताणें एनआयओसांतल्यान आमकां डीएलएड कोर्स प्रोवायड केलो सो तें एसेन्शियल क्वॉलिफिकेशन आशिल्लें एट द टायम ऑफ रिक्रुटमेंट सो तो
आमकां कोर्स दिलो तो कोर्स कंप्लीट जाले उपरांत आमी आतां सगळीं क्वॉलिफायड बिकॉज आमचे कडेन सगळे कडेन तें एसेन्शियल क्वॉलिफिकेशन जें जाय आशिल्लें तें आमचे कडेन आसा आमी लिगली आमी हाका आमी सगळीं क्वॉलिफायड आसा ह्या पोस्टार आनी दुसरें गव्हर्मेंट म्हणटा पोस्ट आसूं नासूं पूण जेन्ना गव्हर्मेंट कंटिन्युअस तो 15 वर्सां एक पोस्ट टेम्पररी बेसिसाचेर इन सर्वीस ट्रेनिंग दिली रिक्रूट करता एक पोस्ट तो 15 वर्सांक टेम्पररी बेसिसाचेर घेता तेन्ना एक्चुली गव्हर्मेंटान व्हेरी आफ्टर 3 इयर्स तो पोस्ट गव्हर्मेंटान रेग्युलरायज करून घेवंक आसता 15 वर्ष टेम्पररी कसो आसा पोस्ट 15 वर्सां टेम्पररी आसूंक सर शकना तशें आसा 5 वर्सां कोणा जाले पळय न्हू तांकां खरें म्हणल्यार रेगुलर करप अशें आसा आनी इवन सर कोर्टांनी बांदेक सांगिल्लें आमी मेळटा आमच्या ओन गव्हर्मेंटाचो ऑफिस मेमोरेंडम आसा त्या मेमोरेंडमा अंडरच आमकां आफ्टर दीस एक्वायरींग दीस क्वॉलिफिकेशन एसेन्शियल क्वॉलिफिकेशन आमकां 90% सॅलरी एट्रॅक्ट केल्ली आसा आमची जी सॅलरी आसा आतां 34,200 आसा जी रेगुलर टिचर्स आसता न्ही तांच्या पेक्षा आमकां एक 10% उणी आसा बट आमकां 90% पे करता ते आमचो स्टेटस रेगुलर टिचर्सा इतलो आमचो हें विथ रिस्पेक्ट टू पे आमचो आयिल्लो आसा इन केस आमकां समज रेगुलरायज केलें गव्हर्मेंट ट्रेजरीचें व्हडलेशें बर्डन येवचें ना एक कॅबिनेट नोट किंवा एक सादी डिसिजन घेवन आमचें येता तातूंत गव्हर्मेंट कित्याक अडयता आमकां म्हणून कळना तो पासून तर आमकां टायमार मेळना पगार सर आतां पळय पगार आनी दुसरें म्हणल्यार सर आमी 2-2 क्लासी करता 2-2 स्टँडर्ड आमी शिकयता सर जे रेगुलर टिचर करता तितलें आमी करता आतां सर वर्कशीट इवन लेसन प्लॅन धर जें कितें आसता पळय न्हू सर शाळेंत शिकोवपाचें सगळें इवन आमी सर आमगे कॉन्ट्रॅक्ट आवार जालें तरी सुद्दां आमी रिजल्ट करपा शाळेंत वयता सर हें खरें म्हणल्यार आमकां लागना काम तरी आसतना करता आमी कित्याक आमकां ड्युटी म्हणून सर तरी आसतना गव्हर्मेंटा पडोवन गेल्ला सर आतां इतलेंच न्हू तर आमी सर पेमेंट आसा पळय न्हू तर ह्या वर्सा कॉन्ट्रॅक्ट काडला दुसऱ्या वर्सा त्या सुद्दां सर आमी झगडो पडटा आमकां पेमेंट घाला म्हणून तेन्नाच सर आमकां पेमेंट पडटा ना जाल्यार सर आमकां एक वरस तेतूं भितर लोकांनी रीण बुडिल्लें आसता कोणी आपल्या पोटा खातीर तें रीण बुडोवंकूच तें फारीक करूंकूच सर लोकांचो पयशे काबार जाता म्हणजे तो पयसो मेळोन सुद्दां फुकट जाता सर ताका लागून आमी कितें सांगता आमी ऑलरेडी ट्रेन आसा आतां पयलीं तुमी अनट्रेन म्हणटाले आतां तुमी आमी ट्रेन आसून सुद्दां आमकां कांय ना सर एवरी टायम सांगता रेगुलर करता कन्वे करता मॅसेज आमी मेळ्ळी सीएमा नवीन भवनाक तेन्ना तेणी सांगलें कन्वे करता म्हणून मॅसेज इतलेंच न्हू जर कितें कायद्या प्रमाणे कितें आसा तें आपूण करता म्हणटा पूण कायदो कितें हें तो सांगा टिचरीक रिक्रूट करपाक कायदो फक्त कितें आसता 12th आनी DLED आमी ती वेल क्वॉलिफायड आसा आमी 12th आमी ग्रॅज्युएट आसा पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा आणि इतली वर्सां एक्सपिरियन्स आसा वायड एक्सपिरियन्स आसा 15 इयर्स 1 आनी 2 वर्सांचे आमी लिगली सगळे एन्टायटल आसात आतां गव्हर्मेंटाच्या बाबतींत कशें लिगल म्हणून आमकां खबर ना सर दुसरें म्हटल्यार पळय खरें म्हटल्यार तेमी आतां इंग्लीश टिचर आमी खर इंग्लीश टिचर म्हणून आमकां घेतलेले अपॉयंट केल्ले इंग्लीश टिचर म्हणून आमकां अपॉयंट केले सर पूण तेमी सर 2015 ट्रेन इंग्लीश टिचर म्हणून घेतली हेच गव्हर्मेंटान ट्रेन इंग्लीश टिचर म्हणून घेतले तो सुद्दां बीएड केल्ली खरें म्हटल्यार बीएड केल्ले टिचर हितून प्रायमरी सेक्शनाक येयना पूण आसतना सुद्दां तेमी घेतलो तेन्ना तेमी सांगता आपल्यान मिस्टेक केली म्हणून सर आतां आमची कांय मिस्टेक नासतना ते आमकां घेयना ती मिस्टेक करपाक शकता ते पूण आमकां घेयना सर तेच न्हू पयर सर आमकां दवरून सर तेमी पर DED पोस्ट घेतल्या हालीं 2 वर्सां जालीं 18 DED पोस्ट 182 पोस्ट घेतल्या सर अजून पर्यंत आमचे सर आमकां आतां इतली वर्सां जालीं 15 इयर्स ह्या सर्विसेस जॉबाक जर जालें इतल्यानूच सर आमी रिमोट एरियेन काम करता सर म्हणजे वाघ आनी शिव सुद्दां पळयल्ले आमी त्या हितून सुद्दां सर आमी काम केल्लें आसा सर इतलें आसून सर आयज आमकां ही स्थिती ह्या परत्यान वर्क फ्रॉम होम आमी वर्क फ्रॉम रोड करपाक पडलें सर परत्यान आमकां रस्त्यार येवचें पडलें 17 येयल्ली ती आयज आमकां परत्यान ह्या गव्हर्मेंटान रस्त्यार हाडली सर आज मेरेन आमकां सोल्युशन मेळना ह्या आमच्या सब्जेक्ट म्हणटा रेगुलर आमकां आज मेरेन जावना सर सर ताका लागून आमी चिंतलां कितें म्हणटा तें आतां करो नाल्यार मरो तूं आतां जाय म्हणटा भशेन आमगे आतां सगळी जाल्ली आसा अशे भशेन आमी कितें तरी हें चडीन व्हरपाक जाय कित्याक सर जें आज आमकां हेणी एश्युरन्स दिलें फाल्यां सकाळीं येता म्हणून कितें गॅरंटी सर मागीर हें जें एश्युरन्स आमी कोणाक दाखयतली आमचे कडेन पळय बरोवन दिल्लें आसा तेजे नंतर व्हिडिओ आसा सर आमचे कडेन मागीर तेणी नोट पास केल्लो तो आसा सगळें आसा सर आमचे कडेन इतलें आसून सुद्दां तें मॅनिफेस्टोचेर घातलेलें आसा सगळें आसा इतलें आसून जर हे गव्हर्मेंट फाल्यां सकाळीं पडलें जाल्यार आमी हो एश्युरन्स कोणाक दाखयतले सर खंयची गव्हर्मेंटाक दाखयतली बरें तें जें आतां आमी कितें पळय ह्या गव्हर्मेंटा कडेन टायमार केलां तेंच आमकां नेक्स्ट गव्हर्मेंटा कडेन करचें पडटा ते दोग म्हळ्यार सगळीं रिटायर जालीं मागीर खायचं हे पळय आमगे आनी 40 सर 5 वर्सां सुद्दां आसा ती जर आतां ते जर हें परत्यान ते वार करूंक जाय जाल्यार ती रिटायर जाली ते दोग भितर आमगे रिटायरमेंटा येता मागीर सर आमी सर मागीर फक्त आमगे लायफ फक्त आमी हेंच एज्युकेशनूय करचें पडना सर आतां सर हेजेर आमकां सोल्युशन जाय
8 वर्सां सर्वीस ती जाली तेमी सर कंप्युटर टिचरां रेग्युलर केले आणि इंग्लीश टिचर पळय बेस्ट ते डिएड आसून तांकां सर तेमी ट्रेन टिचर इंग्लीश म्हणून घेतली पर डिएड टीचर घेतल्यो आणि आमी ह्या जॉबाक 15 वर्सां हांगांनी कामां रिमोट एरियन सर्वीस करून सुद्दां आयज पर्यंत आमकां कांय सर्वीस केली सर आतां आमी कितें करपाचें म्हणून आयज चिंतलें आमी सगळ्यांनी एक जाण की आमी करतात एज्युकेशन करपाचें वर्क फ्रॉम होम शाळें करता ती आतां वर्क फ्रॉम होम करता आमी एकटे माघार घेवची ना आमचें सगळें जाले शिवाय आमी कशी उरची ना आमकां हो आमचो हक्काचो जॉब 15 वर्सां आमी सर्वीस केल्या हो आमी जॉब सोडची ना हो आमी कसो तरी मेळची सोडपाकूय जायना तुमचो बरोबर हक्क. सर हो आमचो रायट इन ते सर्वीस already जेन्ना सगळ्यांक ट्रेनिंग clear आसा आतां. इन सर्वीस जेन्ना ट्रेनिंग कॉल व्हेरी नेक्स्ट इयर इमिडिएटली व्हेरी नेक्स्ट एकाडेमीक इयर आमचें रेग्युलरायझेशन जावपाक जाय आशिल्लें सर तेच म्हणटा आणि मदींच आमकां सांगपाक लागलें की- अशें एश्युरंसीन महाघोटाळो केलो सर हो एश्युरंसीन तेणी खरें म्हणून आमचेर महाघोटाळो केलो ते म्हणटा लोक ही पार्टी घोटाळा करता त्यो पार्टी घोटाळो करता पूण हो सर हें जे एश्युरंस आमकां दिलें तेणी खरें म्हणून महाघोटाळो मोदी चीट केल कर सर तेणी आमचे कडेन बरोवन बिरोवन सुद्दां सारकें आसा तांचे न्ही उतराक तर वालोरच ना पूण बरोवन दिल्ले सुद्दां हय ताका सुद्दां वालोर ना ते कागदाक सुद्दां कागदाचो सुद्दां वालोर ना बरोबर सर अशें जालें भारतीय जनता पार्टी हय तांचे कडेन खरें म्हळ्यार आतां अपेक्षा दवरून कांयच फायदो ना जशें म्हळ्यार तुमकां आतां परत परत रस्त्यार येवचें पडटा बरोबर सारकी सर 2017 येयली सर 15 येयली आतां परत 2029 येवची पडटली खूब वायट दिसता तुमी आतां सगळे तुमच्या भयणीचे सगळे प्रॉब्लेम जे आसा ते आयकले आनी हे आतांचो नवो एज्युकेशन न्ही आतां 5 वर्सां पयलीं सारकी 5 वर्सां जालीं म्हाका याद जाता मे 2016 ह्याच 129 महिलांनी CMच्या बंगल्यार प्रोटेस्ट व्हेल्लो आनी CM तांकां मेळपाक आयलो ना म्हणून ती रातची आमी हांगाच रावतली CM ये म्हणसर म्हणून रातची ही बायलां CMच्या घरा समोर आल्तिनार राविल्लीं आनी तेन्ना आमकां आम आदमी पक्षाच्या सगळ्या व्हॉलंटियरांक इतलें वायट दिसलें की आमच्या भयणींक अशें रातचे रस्त्यार रावचें पडटा तांच्या हक्का खातीर पूण आमी थंय उबे रावन सबंद रात तांच्या सुरक्षे खातीर आम आदमी पक्षाचे व्हॉलंटियर उबे राविल्ले म्हाका याद जाता आनी तेन्ना जो इशू आशिल्लो तोच परत आतां इशू 5 वर्सां सरकारूच ना कशें जाल्ले भशेन आसा सरकार आसा तो कोणाक खबर ना कित्याक 5 वर्सां जो तांकां ती रेग्युलरायझेशनाक डिमांड करताली तांकां वेगळी वेगळी आश्वासनां दिली तांणी सांगलें तशें बरोवन सुद्दां कितें कितें दिल्लें आसा पूण ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या उतराक वालोर ना आनी बरयल्ल्या शब्दाक वालोर ना कित्याकूच वालोर ना हे 5 वर्सां ह्या सरकारान कितें केलें तें आमकां कळना म्हाका एकूच सांगूंक जाय की ह्या पक्षा कडेन शिक्षण हें सांबाळपाक जायना आज गोंयान एक फूल टायम एज्युकेशन मिनिस्टरूच ना जेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे कॅबिनेट पोर्टफोलियोज एनावन्स जाता ताजेर तुमी पळोवंक जाय एज्युकेशन हो पोर्टफोलियो कोणा कडेनूच दिल्लो नासता म्हणजे सकयल एक लायन आसता बाबा ऑल पोर्टफोलियोज नॉट इन्क्लुडेड आर विथ द चीफ मिनिस्टर पूण एज्युकेशन सारको पोर्टफोलियो तुमकां कांयच वालोर ना शिक्षणाक तुमकां कांयच वालोर ना आमच्या भुरग्याच्या फुडाराक तुमकां कांयच वालोर ना तर असो हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हांव हांगा उबो रावन आमच्या भयणींक आश्वासन दिवंक सोदतां 6 म्हयन्यांनी इलेक्शनां आसा हांव मागता तांचे कडेन प्रार्थना करता की ह्या वेळा ह्या पार्टेक परत परत मागणी करून पांयां पडून भीक मागून हांचे कडेन कांयच जावपाचें ना ह्या पार्टी कडल्यान कसलीच अपेक्षा दवरपाची ना ह्या वेळा आमी सारको परिवर्तन सारको करूंक जाय दिल्लीक तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो शिक्षणाक कितलो म्हत्व दिल्लो आसा दिल्लीच्या बजेटांचे 26% शिक्षणाक वता 26% 15,000 कोटी रुपया वर्साक दिल्लीचो आम आदमी पक्षाचो सरकार शिक्षणाक घालता कित्याक 20,000 नवे क्लासरूम 10,000 नव्यो टिचरी बऱ्यो बऱ्यो बिल्डिंग्यो बऱ्यो बऱ्यो सुविधा भुरग्यां खातीर कित्याक आमकां भुरग्याचो फुडार बरो करूंक जाय शिक्षणा शिवाय भुरग्याचो फुडार कसो जातलो आनी टिचरी शिवाय शिक्षण कशें जातलें मागीर तुमी ह्या 130 टिचरी आसा तांकां इतलो त्रास कित्याक करता हांचे कडेन पळयलां की आतां ह्या सरकारा कडेन सगळीं इस्कॉलाच बंद जावपाक लागल्या शिक्षण बरें करपाचें सोड हांचे कडेन इस्कॉलां उगडीं सुद्दां दवरपाक जायना 100 गव्हर्मेंट स्कुलां बंद जावपाक लागिल्लीं आसा
अशा परिस्थितीन मागीर हांकां रस्त्यार उडयतात. तर हांव हांकां उबें रावन तुमकां हांव आश्वासन दिता सगळ्या मिडियाच्या भावा समोर आनी तुमच्या समोर की आम आदमी पक्षाचो सरकार येतकूच आमी तुमकां सगळ्यांक रेग्युलरायज करतले. तांचे कडेन सगळे क्वॉलिफिकेशन आसा, तांचे कडेन सगळे एक्सपिरियन्स आसा. देर इज सिम्पली नो रिजन वाय दे कॅनॉट बी मेड परमनंट. सो हांव आम आदमी पार्टी तर्फे तुमकां सगळ्यांक आश्वासन दिता आनी जाय जाल्यार बरोवन दिता की आमी आमचो सरकार येतकूच तुमकां सगळ्यांक 129 महिलांक फुल्ली रेग्युलरायज परमनंट टिचर्स करतले. We